जी इमर्जन्सी लागिल्ली हाच्या विशीं दुर्दैवान काँग्रेस पक्षान आपले राजकीय जीवन व्यतीत करताना करपी जो मनीस आशिल्लो जो आज DCP मिनिस्टर आसा विजय बाब सरदेसाई हाच्या तोंडांतल्यान हे उद्गार येवप की इमर्जन्सी ही काँग्रेसची बेबी आशिल्ली म्हणून हे ताका आज उमजलें जेन्ना तो अर्जेंटिनाक जन्म घेतिल्लो बेबी आशिल्लो आणि तदनंतर काँग्रेस पक्षाचो युवक काँग्रेस विंगचो अध्यक्ष आशिल्लो आणि त्याही उपरांत प्रदेश काँग्रेस कमिटीचो जनरल सेक्रेटरी आशिल्लो आणि आज काँग्रेस पक्षाच्या इमर्जन्सी विषयी उलोवप ताचो बालिशपणा आसा अशें आमी मानता किंवा ताचो भुरगेपणा आसा अशें आमी मानता. विजय सरदेसाय म्हटलें ना आयचो जो TCP मंत्री आसा विजय बाब सरदेसाय आता बाब ह्या नात्यान ते मातशे शब्द मातसो वेगळो दिसलो आयकूंक येलो तुका आसता कारण ताचो जन्म तोय बाळ आशिल्लो ते काँग्रेसचे बाळ म्हणण्या परस तांणी स्वता विशीं स्पश्टोक्ती दिली अशें हांव मानता कारण तो एक बाळ आशिल्लो 1975 सालान 5 वर्सांचो बाळ आशिल्लो अर्जेंटिनान ताचो जन्म जालो. इंडियन डेमोक्रेसीक हो खंय स्टिग्मा आसा इमर्जन्सी जाली ती पण त्या इतिहासाच्या फाटल्यान किंवा इतिहासांत वचून त्याची माहिती घेवपाची कुवत आमच्या ह्या बाळाक नशिल्ली अशें हांव मानता. जेन्ना जयप्रकाश नारायणान सबंद भारतभर आर्मी मिलिटरी आणि पुलिसांक जेन्ना उलोव केलो की सरकारच्या खंयच्याच कार्यक्रमाचेर तुम्ही भाग घेवचो न्ही त्यांचे ऑर्डर्स मानचे न्ही तांणी केल्ल्या कार्याक पुष्टी दिवची न्ही तांकां सिक्युरिटी दिवची न्ही जेन्ना हे स्थळा परिस्थितीत जेन्ना जयप्रकाश नारायण सारको एक उंचीच्या व्यक्तिमत्वाक जेन्ना उलो दिता तेन्ना सरकाराक सुद्धा काहीतरी निर्णय घेवचे पडटा. तेन्ना तर घोषित इमर्जन्सी आशिल्ली पण आयच्या भारतीय जनता पक्षाच्या सरकारान अघोषित जी इमर्जन्सी चालू आसा ताचे विशयी विजय बाब काही उलयना. तो मागता की इमर्जन्सीचो एक चॅप्टर पुस्तकांतल्या सिलेबसांत आसचो. मग गोधरा इन्सिडेंट कित्याक आसचो न्ही मुझफ्फर इन्सिडेंट कित्याक आसचो न्ही 35 बालकां ऑक्सिजन शिवाय तेंचो मृत्यू जालो उत्तर प्रदेशात ताचे खातीर चॅप्टर कित्याक आसचो न्ही. हे चॅप्टर जर करूंक जर गेले जाल्यार आदीच पाड जे घातला BJP सरकारान भारताचे तातूंत पूर्णपणे भारत कसो नेस्त नाबूद जावचो हाचेर RSS विचार करतली. नेस्त नाबूद जावपा खातीर जे आज तेच स्वता म्हणटात की संविधान बदलूंक जाय
आज सेक्युलरिझम उरूंक ना म्हणटात, उरपाचे न्ही आनी ते दवरचे न्ही, म्हणून ते नवीन संविधान करपाच्या मार्गार आसा. विजयान आपल्या मॅनिफेस्टोचेर काय उलोवंक ना आज पर्यंत, पण ताका इमर्जन्सीचेर उलोवपाक आज त्यांनी संधी घेतल्या. स्वतःच्या मॅनिफेस्टोचेर उलयत गोवा फॉरवर्ड पार्टीचे, त्या मॅनिफेस्टोचे एक सुद्धा कलम जर त्यांनी पुराय केले आसात जाल्यार लोकांनी विचार करपाचो. हांव तर मानता की विजय सरदेसाय जो आज जिखून आयला किंवा त्याची गोवा फॉरवर्ड पार्टी जी जिखून आयल्या, ही भारतीय जनता पक्षाक गाळी मारून आयल्या, आणि जे सेक्युलर लोक आशिल्ले ते त्याच्या ह्या वृत्तीक लागून ताच्या बरोबर आयिल्ले. टुडे he has betrayed his voters and speaks about emergency. This betrayal will cost him and his party total extinction. This is what Congress feels, and therefore Congress has demanded, if he has demanded that emergency should carry a chapter in books, we are demanding कि गोधरा 2002 सालचो गोधरा इन्सिडेंट भुरग्यांच्या सिलेबसान हाडचो. मुझफ्फरपूरचे जे कांड आशिल्ले ते हाडचे. जी 35 वयर बालकां ऑक्सिजन नसल्या कारणान मृत जाली ताचो एक चॅप्टर घालचो. आणि असंख्य चॅप्टर आसात. भारतीय जनता पक्षान तयार केल्ले जे चॅप्टर आसात ते जर पळयत जाल्यार आजच्या दिसा जेन्ना आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे विश्लेषक आज भारताक 4थो कि 5वो नंबर दिता की भारत एक अत्यंत अशें राष्ट्र आसा की जे स्त्रियांक पूर्णपणे नेस्तनाबूत करतात. आणि तुम्ही त्यांनी एडवायझरी काढल्या की दे शुड नॉट विजिट इंडिया, इट्स अ मोस्ट डेंजरस कंट्री फॉर विमेन. हे सुद्धा इमर्जन्सीन केन्ना नाशिल्ले. इमर्जन्सीन पॉलिटिकल प्रिजनर्सांक ठार मारूंक नाशिल्ले. आयज पॉलिटिकल प्रिजनर्स कस्टडीन मेल्ले आसात, जजेस मेल्ले आसात किंवा मारले गेले आसात, न्यायाधीश जांकां आमी म्हणटा ते मारले गेले आसात. हाचे चॅप्टर आमच्या भुरग्यांच्या सिलेबसांत केन्ना येवपाचे. काँग्रेस डिमांड्स इट की हे चॅप्टर घालात की 4 वर्षाचो हो काळो पिरियड, अंधाराचो पिरियड भारतीय जनता पक्षाच्या सरकारच्या टेन्युअराचो जो काळोखीट जो पिरियड आसा ताचे विशयी शाळेच्या भुरग्यांक शिकोवपा खातीर हो एक चॅप्टर तयार करात. तेन्ना आमचें सांगणें आसा, एक सल्लो आसा की तांणी आपल्या मॅनिफेस्टोचेर चड उलोवपाचें, की तांणी मॅनिफेस्टोच्या बाबतींत जे त्यांनी स्किम्स पुराय केल्ले आसा ताच्या विशयी उलोवन दाखोवपाचें. काँग्रेस पक्षाचे 40 वर्सां पयलीं जाल्ल्या घटने विशयी बीजेपीन तोंड उगडलें म्हणून गोवा फॉरवर्ड पार्टीन तोंड उगडपाची गरज ना. आज तांणी घेतलेले बीजेपी मऱ्यान जे लोटांगण आसा ते ताच्या मतदारांक विचारात की हे योग्य तांणी केला की ना. त्यांनी बीजेपीची जी कास जाल्लेली आसा ताच्यामुळे ताका मतदान करपी जे लोक आसात हे ताच्या बरोबर आसतले. काही काळच उरला, पळोवया
घोडा मैदान जवळ आहे म्हणटा तशी मराठीन म्हण आसा. तेन्ना त्यांनी ह्या विशयाचेर वक्तव्य करूं नये असो एक प्रामाणीक सल्लो काँग्रेस पार्टी ताका दिता.